नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोयच्या मिनाच्या तांकीचेर तज्ञ समितीन सविस्तर अहवाल दिल्या उपरांतच मिनाच्या मर्यादेचेर निर्णय सुप्रीम कोर्टान केले स्पष्ट। तो मेरेन मायनिंग केसीचेर निर्णय जावचो ना। मंत्र्यांक सोमारा मेळटली आनीक खाती। एक वाघ मेळ्ळो म्हणून अभयारण्य वाघ वाठार जायना, मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य। HRD महामंडळाक काढले 13 नवे पोस्ट। तीसेक हजार लोकांची नावां वेंचणूक वळेरेंतल्यान रद्द। तातूंत 2000 वयर सरकारी कर्मचारी, 20 उंचेल्या अधिकाऱ्यांकडेन 2 देशांचे नागरिकत्व। नेमके गांधी जयंतीचे दिसा मडगांवां रवींद्र भवनात दवरलो मी नथुराम गोडसे बोलतोय वादग्रस्त नाटकाचो शो वेल्यान वाद जाल्ल्यान निमणो रद्द। सावरगाळ दाबाळ जीप स्कूटरी मदीं अपघात। स्कूटर चलोवपी करमणेचो तरणाटो आगताक गेलो। लोकांचे चाळवले, फामिली खातीर मागतात सेजा कंपनी कडच्यान आधार। मायनिंग सुरू जावचे म्हूण सरकार, विरोधी पक्ष वा कामगार फुडारी कोणूच प्रामाणीक यत्न करिनात। गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनाचो आरोप। खबरो विस्तारान। गोयच्या मिनाच्या क्षमतेचेर तज्ञ समितीन सविस्तर अहवाल दिले उपरांत मिनाच्या मर्यादेचेर निर्णय घेतले अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केला। गोयचे मायनिंग केसीचेर केंद्रीय खण मंत्रालयान आर्ग्युमेंट सोपयलो। आता मिनेरांनी आर्ग्युमेंटाक सुरवात केल्या। फुडली सुनावणी बिरेस्तारा। गोयचे मायनिंग केसीचेर सुप्रीम कोर्टात 7वे दिसा सुनावणी जाली। मंगळारा केंद्रीय खण मंत्रालयान आर्ग्युमेंट सोपयलो। उपरांत मिनेरांनी आर्ग्युमेंट घालो। सगळ्यात पयलीं वेदांता कंपनीच्या आनी VM साळगांवकर कंपनीच्या आदोगादान युक्तिवाद घालो। गोयच्या मिनाच्या क्षमतेचेर तज्ञ समितीन सविस्तर अहवाल दिल्या उपरांतच सुप्रीम कोर्ट मिनाच्या मर्यादेचेर निर्णय घेतले। तो मेरेन मायनिंग केसीचेर निर्णय जावचो ना। उरिल्ल्या मिनेरांचे आदोगाद बिरेस्तारा आर्ग्युमेंट करतले। कोर्ट दसऱ्या वेळार बंद आसतलो। बिरेस्तारा उपरांत बद्द 22 ऑक्टोबराक सुनावणी जातली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मंत्र्यांक येता त्या सोमारा आनीक खाती मेळटली। गोयच्या अभयारण्यांनी एकच वाघ मेळ्ळा। एका वाघाक लागून गोयची अभयारण्यां वाघ वाठार जावंक शकना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हळां। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत तो मिडिया कडेन उलयतालो। केंद्र सरकारान नवो भूंयसंपादन कायदो केल्ल्यान गोंय सरकारान सध्या आपलो नवो भूंयसंपादन कायदो स्थगीत दवरला। मनीसबळ उदरगत महामंडळा खातीर 13 नवे पोस्ट काडल्यात। सोमारा other than dropping or adding a minister, adding I can't do. So other than dropping a minister, it can be anything and everything. गरज पडल्यार हांव करतलो. There is no problem about it. If portfolio is given the last time, you don't expect the minister to answer that. If required, I will answer. म्हादईन अजून पर्यंत एकदा एका पर्टिक्युलर इन्सिडेंटाक एक टायगर स्पॉट जाला. दॅट डज नॉट मेक इट टायगर सँक्च्युरी. काही बिलां मूव जातात, अजून ती फायनल स्टेजीक येवन ना, पण येतली ती. एक तातूंत भितर आसतलें की IDCच्या म्हत्वाची बिलां म्हणटा. IDCच्या हातूंत एक 37A एमेंडमेंट आसतलें, जातून इंडस्ट्रियल भागान डिक्लेअर्ड इंडस्ट्रियल एरियेन जी इंडस्ट्री आसतली तांकां सगळे टावन प्लॅनिंगाच्या एंगलांच्यान परमिशन दिवपाचो अधिकार एक कमिटी MD चेअरमॅन आसतलो IDCचे, ताजे अंडर एक 5 जाणांची कमिटी आसतली. ते ठरयतले वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी एप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया. हय, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आतांच दिता, बट दे आर एक्सरसायझींग द पावर्स ऑफ वॉट इज नॉर्मली गिवन टू पंचायत ऑर म्युनिसिपालिटीज, local bodies. But now from planning angle also they will exercise. Infrastructure टॅक्सान दोन बारीक करेक्शन्स आसात. एक तातले करेक्शन म्हणजे
टुरिजम इंडस्ट्रीच्या अंडर जे कितें कंस्ट्रक्शन किंवा एक्टिविटी जाता एक्सपान्शनाक ताका आमी 2002 टुरिजमाक इंडस्ट्री स्टेटस दिल्लो. दॅट कन्फर्मेशन वील बी कॅरीड आउट इन दॅट एक्ट. एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जाका आमी एग्जेम केल्ले ते एग्जम्पशन चालू दवरपा खातीर, कारण ते एग्जम्पशन बिकॉज ऑफ बाय डिफॉल्ट दॅट एग्जम्पशन गॉट सॉर्ट ऑफ रिमूव्ड बाय डिफॉल्ट. म्हणजे आनीक काही गजाली ॲड जाल्यामुळे तें एग्जम्पशन गेलें ऑटोमॅटीक. इट्स बिकॉज ऑफ सम डेफिनेशन क्लॉजीस which were introduced. So that is being restored too. Amendments to VAT Act, small ones. बारीक 1-2-3 बारीक फायनान्शियल ॲक्ट येवंक शकता, बारीक म्हणजे दे आर नॉट समथींग न्यू टॅक्सीस. Land acquisition policy has been kept on hold because of the new Land Acquisition Act till the act comes into force. Probably takes care of what we are trying to do. So let me study that. In fact, it is more stringent than what we were thinking. फक्त फाटी काही जाणांक आमी जे प्रॉमिस दिला तांचे कितें, तो let me study the new act. Only to that extent what is not covered under that we will cover. Otherwise there is no point in coming out with a policy when the act itself is coming. सुमार 2200 सरकारी कर्मचाऱ्यांची नावां वेंचणूक वैरेंतल्यान रद्द जातली. हातूंत 21 उंचेले अधिकारी आसात. तांचे कडेन 2 देशांचे नागरिकत्व आशिल्ल्यान तांची नावां वतली. सरकारी अधिकारी धरून सुमार 29,000 नावां वेंचणूक वैरेंतल्यान रद्द जातली अशी माहिती वेंचणूक अधिकारी नारायण नावतीन मिडियाक दिल्या. वेंचणूक वळेरेंत नवे मतदारांची नावां घालपाचें आनी मरण आयिल्ल्या मतदारांची नावां इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी रद्द करतात. सध्या हें काम चालू आसा. ह्या वळेरेंतल्यान सरकारी अधिकारी धरून सुमार 29,446 नावां रद्द जातली. 21 सरकारी अधिकाऱ्यां कडेन 2 देशांचे नागरिकत्व आसा. ताका लागून तांचीय नावां वेंचणूक वळेरेंतल्यान वचपाची आसात. हे अधिकारी धरून सुमार 2,200 सरकारी कर्मचाऱ्यांची नावां रद्द जातली. Population of 29,000, which is to be deleted during the present revision of electoral roll, because either they are yes, exactly. Yes. See, the ineligible voters would be probably more than this, because you have to include 25,000 voters who have attained the age of 18. That also needs to be included. So 29,000 plus 25,000 needs to be deleted. Then only 25,000 included. That will make you the perfect roll. Recently, after this rationalization of polling station, the number of polling station has been increased by 9. And at present, our total number of polling station in the state is 1,622, in which we have in North Goa we have 955 and in South Goa we have 667. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. गांधी जयंतीचे दिसा मडगांवां रवींद्र भवनात मी नथुराम गोडसे बोलतोय ह्या वादग्रस्त नाटकाचो शो दवरिल्लो. ह्या शो वयल्यान वाद जाल्ल्यान रवींद्र भवनान हो शो रद्द केलो. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन दामू नायक RSSाचो एजेंडा फुडें व्हरपाक सोदता. दामू म्हणटा तशें कांयच ना. गांधी जयंती दिसा नाटक दवरलें हो निव्वळ योगायोग. नथुराम गोडसेन महात्मा गांधीची हत्या केल्ली. नथुरामान गांधीची हत्या केल्ली. त्याच नथुरामाचेर आदारिल्लें नाटक रवींद्र भवनान गांधी जयंती दिसाच दवरलें आनी बोवाळ जालो. ह्या बॅनराचे प्रमाण तरी रवींद्र भवन ताचे सह आयोजक. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष दामू नायकाचेर हे खातीर खर टिका केली. लोकसभेची तिकेट मेळोवपाक दामू RSSाक लागीं वचूंक सोदता म्हूण हो उपद्व्याप अशें विजयाचें म्हणणें. म्हाका शॉक जालो की बाबा हें कितें जालें काय म्हणून. गांधी जयंतीच्या दिसा गांधीक मारिल्ल्याची आयडियोलॉजी फुडें व्हरपाक हे आयडियोलॉजीचेर नाटक दाखोवप मुद्दाम गांधी जयंतीच्या दिसा हें खंयच्याय गोंयकाराक शॉक जावपाचो. म्हाकाय बी तातूंत जालो आनी हाजो निशेध करपाक हांवें एनावन्स केलें की जर तें नाटक दाखयलें जाल्यार एक गांधीयन पद्दतीन आमी हाजो आमी हें ओपोज करतले. जाल्यार एक व्हडली नॅशनल शेम गोंयाचेर येवपाची, गोंयच्या सरकाराचेर येवपाची. चड करून रवींद्र भवनाचे चेअरमॅनाचें हें इंटेन्शन, वायट इंटेन्शन उघड जालें. आतां सावथ गोवा BJPची लोकसभा तिकीट मेळपा खातीर
गोंयचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराक बायपास करून डायरेक्ट नॅशनल BJP आनी RSS लिडरशिपाक बरें दिसपा खातीर हें पिशेपण रवींद्र भवनाचे चेअरमॅनान विचार केली, ही एक ताजी आयडिया आशिल्ली. हो बोवाळ सुरू जातकच रवींद्र भवनान ताकतिकेन नाटकाचो शो रद्द केलो. विरोधक गरज नासतना वाद तयार करूंक सोदतात म्हूण प्रयोग रद्द केलो हें दामूचें राजांव. RSSक लागीं वता काय म्हूण विचारल्यार मात तो उलोवंक पासून तयार ना. नथुराम गोडसे बोलतो हे नाटक फाल्यां हांगा तेजें मंचन आशिल्लें, खरें म्हळ्यार नाटकाचो शो आशिल्लो स्टेज करपाचो. हें रवींद्र भवनाचें नाटक न्ही, हें नाटक गारफापोना क्रिएशन म्हणटा ह्या संस्थेन, ही संस्था नाटक करता. मी नथुराम गोडसे बोलतो हें नाटक स्टेज करपा खातीर हें दियात. आमचे ऑलमोस्ट 2-3 म्हयन्याचे प्रोग्राम फूल आसतात, कारण ह्या दिसान रवींद्र भवन सगळेच बुकींग चालूच आसा. ह्या संस्थेन ही नाटक करतना आमचे कडेन रिक्वेस्ट केली की आमकां तुमी असोसिएट जायात म्हणून. आमी म्हळ्यार आमी जशे असोसिएट म्हणलें इनवर्टली आमी तुमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता, दॅट्स ऑल. एकूण अचानक आयज सकाळच्यान कोणे तरी तातूंत पॉलिटिकल हें हाडलां, कारण फाल्यां गांधी जयंती 2 तारीख आनी त्याच दिसा तें नाटक जाता आनी रवींद्र भवनाचें तातूंत नांव आयिल्लें आसा. इमिजिएटली आमी 11 वरांचेर डिसिजन घेतलो आमच्या सगळ्यांनी की नाटक विथड्रॉ करपाचें. रवींद्र भवन स्वताक ह्या कॉन्ट्रावर्सीन पडपाक सोदना. तारीख अनफॉर्च्युनेटली और तांकां ती कितें मेळ्ळें आनी ताजो जर तो एकठांय करून जर ताजें जर हें करपाक सोदतात, विशय तापोवपाक सोदतात, कोण तरी राजकारण ताजेर जर करपाक सोदता जाल्यार ताका करपाक आमी दिवचे ना म्हणून इमिजिएटली तें कॅन्सल केलें. ब्युरो वांगडा मडगांवच्यान समीर भट. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.